नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ऋषिकेशात भौशीक सभेत संबोधित केले। केंद्रातल्या भाजपा लोकांचे हित मतीत घेऊन साबार निर्णय घेतले। जम्मू काश्मीरातले 370 कलम काढून उडयले। वन रँक वन पेन्शन लागू केले। बायलांक आरक्षण लागू केले। केंद्रात भाजपाचे घटमूट सरकार आसा, ताका लागून भारताचो तिरंगो हो युद्ध क्षेत्रात लेगीत सुरक्षेची गॅरंटी दिवपी आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। भाजपाच्या घटमूट सरकारानूच 3 तलाका संबंधी कायदो चलणुकेत हाडलो। हाचो उगडास ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौसाक करून दिलो। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। फाटल्या 25 वर्षांत आपणे 1200 प्रकल्प पुराय केल्यात, अशें उत्तर गोंयचे भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी सांगले। तांणी आयज ताळगांव मतदारसंघात प्रचार केलो। फाटल्या 25 वर्षांत आपणे केल्ल्या वावराची माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। ताळगांवां जाल्ले ह्या प्रचार बसकेक ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, किशोर शास्त्री, दामू नायक आणि मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। फाटल्या 25 वर्षांत आपणे कांयच केलें ना ह्या विरोधकांच्या आरोपात कांयच तथ्य ना, अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळें। आतां वेंचून आयल्या उपरांत ताळगांवां जी कामां आसतलीं ती आपूण करतलो, अशेंय उतर तांणी ह्या वेळार दिलें। कितें केलां तें तुमी पळयात। रिकॉर्डाचेर कलेक्टर सुद्दां रिकॉर्ड आसा। आमचे जवळ 1200 प्रोजेक्ट घेतले। 23-24 वर्सां 2 वर्सां तुमची पयली एक वर्स बेश्टें वता, प्रोजेक्ट सुरू करपाक वता। शेवटचे तर प्रत्येक इलेक्शनाचे 6 म्हयने कांयच जायना। 5 वर्सांतले 6 म्हयने कांयच जायना। जवळ 1200 आपले 1100 प्रोजेक्ट पूर्ण जाले। गार्बेज वॅन आसतले, बाकी अशे सगळे नवीन नवीन प्रोजेक्ट आसता तेजे लोकांक गांवांत गरज आसा, पंचायती गरज आसा, म्युनिसिपालिटी गरज आसा, ते सगळे तरेचे प्रोजेक्ट आमी केले। शेतकऱ्यांची येणावळ दुपेटीन वाडोवपाचे फटीचे आश्वासन दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेर आयले, असो आरोप काँग्रेसीन केला। काँग्रेस पक्ष शेतकाऱ्यांक जीएसटींतल्यान भायर दवरून शेती उपक्रम फायद्यांत हाडपाचो वावर करतलो, अशें काँग्रेसीच्या किसान विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अगरवाल हांणी म्हळां। आयज पणजेंत काँग्रेस हावजांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार पक्षाचे महासचिव जितेंद्र गांवकार आनी उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार हाजीर आशिल्ले। मागे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी करून हे मोदी सरकार या ठिकाणी केंद्रात आलं होतं। मात्र कायम जी अनास्था आहे शेतकऱ्यांबद्दल ती बघायला मिळाली। त्यांनी पीक विमा दिला, त्याच्यावर नाव गरीब शेतकऱ्यांचं लिहिलं आणि चंगळ मात्र औद्योगिक घराण्यांची आणि विमा कंपन्यांचीच त्यांनी केली। जसं आम्ही 2014 पूर्वी कर्ज माफ केलं होतं, तशी ऋणमुक्ती आयोग निर्माण करून शेतकऱ्यांसाठी ऋणमुक्तीचा आयोग निर्माण करून शेतीवरचं सगळं कर्ज माफ करण्यात येईल। त्याच्यानंतर जीएसटी फ्री ऍग्रीकल्चर आम्ही पाहू,
जे आज कृषीच्या सर्व संसाधनांवर अयोग्य पद्धतीने जीएसटी लावण्यात आलाय, तर कृषी याच्यामुळे पुन्हा कृषीची इन्व्हेस्टमेंट वाढली आहे। अशा परिस्थितीत शेतीची इन्व्हेस्टमेंट लागत कमी करण्यासाठी आम्ही शेती उपयोगी वस्तूंवर लागणारे जे जीएसटी आहे ते एक्झम्प्ट करणार आहोत। आम आदमी पक्षाचो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी वेळी मतदारसंघातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाबरोबर आयज बसका घेतली। सगळ्या सरपंचांनी वेचून हाडपा खातीर वावुरपाचे ह्या बसकेत थारायला। वेळी मतदारसंघातल्या 8 ग्रामपंचायतीच्या वांगड्यांची बसका आमदार सिल्वा हांणी आपल्या कार्यालयात घेतली। हे बसकेक 8 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी हाजीर रावन प्रचाराचो आराखडो थारायलो। BSNLचो फायबर तुटिल्ल्यान 108 फोन लायन सध्या चलना। गरजे वेळार लोकांनी 0832 66 56 969 ह्या क्रमांकाचेर फोन करचो अशें कळीत केला। फोंडेच्या 700 वर्सां पोरन्या साफा मशिदीत मुस्लिम भावंडांनी ईद उल फित्र व्हडा उमेदीन मनयली। रमजान म्हयन्यांत उपास करून ही ईद परब मनयतात। साफा मशिदीचे इमाम जुनेद अहमद कादरी हांणी ईदाचे परबेविशीं माहिती दिली। ईद उल फित्र का अजीम दिन है। इलाक़ाई तमामी अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ा मस्जिद में हाज़िर होकर हमने बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने दुआ किया कि अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फ़रमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ भी बेचैनी का माहौल है, अल्लाह सारी दुनिया में अमन व अमान अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमने शहर गोवा के लिए खुसूसी दुआ की कि यहाँ जितने भी अफराद रह रहे हैं, अल्लाह अता फ़रमाए, सबको मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आने की तौफीक अता फ़रमाए। और आज के इस मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला की हमने इबादतें की। रमज़ानुल मुबारक में हमने 30 रोज़े रखा। रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इनाम से नवाजा। दिवचले मुस्लिम भावंडांनी ईद उल फित्र परब व्हडा उमेदीन मनयली। दिवचलचो फामाद निमुजगा हांगा मुस्लिम भावंडांनी ईदाची नमाज पडली। दिवचलचो मुस्लिम समाज ह्या वेळार व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्लो। सगळ्यांनी शांतीन आनी एकचारान रावपाचो संदेश ह्या वेळार दिलो। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं खेळ जातलो। आयज सांजे 7:30 वरांचेर मुंबईतल्या वानखेडे स्टेडियमार हो खेळ जातलो। काल हे सर्तीत गुजरात टायटन्स पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाचेर 3 गड्यांनी जैत मेळयले। जयपुरांतल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर हो खेळ जालो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आणि त्या खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।